नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. विदेश मंत्री एस जयशंकर आणि अमेरिकेचे विदेश मंत्री मार्को रुबियो हांचे मदीं दिल्लीत जाली भासाभास. वेपार उर्जा मुद्द्याचेर जाली खोलायेन चर्चा. राहुल गांधी हांणी केंद्रांतले सरकार कोसळपा विशीं केल्ल्या विधानाचेर भारतीय जनता पक्षाची खर टिका. साखळीच्या रवींद्र भवनात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जाले पुरो मेताच्या बाजाराचे उक्तावण. अस्तुऱ्यांच्या सशक्तीकरणा खातीर सरकार पावुरता. मुखेलमंत्री प्रेरणा दीस कार्यावळीक मंत्री तवडकार हांणी हाजीर रावपाचें केलें आवाहन. मंगेश गांवकार आनी दिलीप वेळीप हांचे यादीक पाळटात प्रेरणा दीस. आणि गुरिंदर वीर सिंग भारताचो नवो वेगवान धांवपटू. 10.9 सेकंदात पार केले 100 मिटराचें अंतर. आणि आता खबरो विस्तारात. विदेश मंत्री एस जयशंकर आणि अमेरिकेचे विदेश मंत्री मार्को रुबियो हांचे मदीं आयज नवी दिल्लीत साबार मुद्द्यांचेर भासाभास जाली. दोनूय पक्षांनी भारत आणि अमेरिका सामरीक भागीदारीक म्हत्वाची आशिल्ल्याचें सांगलें. ही भागीदारी व्यापार, उर्जा, मोबिलिटी आणि क्षेत्रीय सुरक्षेच्या मळार खास आशिल्ल्याचें वैश्वीक सामरीक भागीदारी आसा जी खोल सहकार्याचेर आधारीत आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी सांगलें. दोनूय देशांच्या संबंदाचो पुराय संवसाराचेर प्रभाव पडटा आनी कांय वाठारांनी तांचें हित सारकेंच आसा अशें मंत्री एस जयशंकर हांणी सांगलें. दोनूय देशांनी आतंकवाद सोंसला आनी दोनूय देशांचो ह्या विशयाचेर एका तरेचीच मतां आसात जी येता त्या काळात आतंकवादाक फुडो करपाक रूपरेखा थारायतली अशें अमेरिकेचे विदेश मंत्री मार्को रुबियो हांणी सांगलें. अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसात फारपेट जाल्ल्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांचेर सुरक्षेचेर प्रश्नचिन्ह उबें जाला. शेनवारा रातीं जाल्ल्या हल्ल्याक लागून व्हाईट हाऊसाच्या परिसरांत बरोच बोवाळ जालो. व्हाईट हाऊसाच्या लागीं आशिल्ल्या 7th स्ट्रीट ऑफ पेन्सिल्व्हेनिया एव्हेन्यू वाठारात सुमार 30 राउंडाची फारपेट जाली. एका दुबावीत हल्लेखोरान व्हाईट हाऊसाच्या भायर आशिल्ल्या सुरक्षा रक्षकाच्या बुथाचेर फारपेट सुरू केलो. ह्या बुथाचेर सिक्रेट सर्व्हिसेसचे अधिकारी तैनात आशिल्ले. सिक्रेट सर्व्हिसेसच्या जवानांनी केल्ल्या परतीच्या फारपेटात दुबावीत हल्लेखोर जखमी जाला. वाटेर वचपी एक मनीस लेगीत ह्या हल्ल्यात जखमी जाला. ह्या हल्ल्याच्या वेळार राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व्हाईट हाऊसात आशिल्ले. केंद्रांतले नरेंद्र मोदी सरकार फुडल्या वर्सभरात कोसळटले अशें वक्तव्य काँग्रेस फुडारी आनी लोकसभेतले विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी केल्या उपरांत भारतीय जनता पक्षान राहुल गांधीचे वक्तव्यातल्यान पलटवार केला. राहुल गांधी दंगे घडोवन हाडून आनी अराजकतेचें वातावरण तयार करून केंद्रांतले नरेंद्र मोदी सरकार उडोवपाचो यत्न करता असो आरोप भाजपाचे फुडारी संबित पात्रा हांणी केलो. जिस प्रकार से दंगे करवा करके, जिस प्रकार से अराजकता के माध्यम से सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं, कल के उस वक्तव्य से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि यह कोई उनके मुंह से ऐसे ही नहीं निकल गया. कहीं न कहीं राहुल गांधी और उनके आका माने सोरोस और जो फॉरेन की कंपनियां हैं, जहां ये 60 करोड़ रुपए खर्च करके 54 देशों में गए थे, इन सब आकाओं के साथ बैठ करके भारत में लोकतंत्र को कैसे समाप्त करना है, भारत में अराजकता कैसी लानी है, उसकी जो प्लानिंग हुई थी, उस प्लानिंग का कहीं न कहीं कल लीकेज हुआ है राहुल गांधी के इस वक्तव्य से. अस्तंत बंगालातल्या फलता विधानसभा सुवातेचेर 21 मे दिसा जाल्ल्या फेरमतदानाची मतमेजणी पुराय जाली. फेरमतदानाच्या वेळार 88% मतदान जाले. भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार दिबांशू पांडा हांणी 1,08,000 परस चड मतांच्या फरकान जैत जोडले. तृणमूल काँग्रेसीचे उमेदवार जहांगीर खान हे पयले फेरयेच्या मतमेजणेक सावनूच फाटीं आशिल्ले. तृणमूल काँग्रेसीचे उमेदवार चौथ्या पावंड्यार जाल्यार कम्युनिस्ट पक्षाचे उमेदवार शंभूनाथ हे दुसऱ्या पावंड्यार उरले.
हालींच जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेंत फलता विधानसभा सुवातेचेर मतदान यंत्राच्या भारतीय जनता पक्षाच्या चिन्हा मुखार टेप लावन लिपोवपाचो यत्न केल्ल्याचो आरोप आशिल्लो. वेबकॅम फुटेजा कडेन लेगीत घाळपणां केल्ली दिसून आयली. 60 मतदार केंद्रांचेर अशा तरेच्या घडणुकांक लागून फेर मतदान घोशीत जाल्ले. फलता मतदारसंघात जैताचे जनतेचे जैत जाला अशें भारतीय जनता पक्षाचे अभिमित्र और ये जो विक्ट्री है, जॉय है, ये आम आदमी का विक्ट्री है. फलता की माँ बहन का विक्ट्री है, गणतंत्र का, डेमोक्रेसी का विक्ट्री है. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. विसोपरान परतून एक फावट तुमकां येवकार. पळोवया मुखावयली खबरो. सर्गेस्त मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप हांचे यादी खातीर 25 मे हो दीस प्रेरणा दीस म्हणून मनयतात. ह्या निमतान केपें आंबोलीच्या इडन इको गार्डनांत प्रेरणा दिसाची कार्यावळ आयोजीत केल्या. हे कार्यावळीत आदिवासी संघटनेचे बऱ्या मागप्यांनी व्हडा संख्येन हाजीर रावचे अशें आवाहन आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर हांणी केलां. आदिवासी कल्याण खातें गोंय सरकार आनी उटाई संघटना हाच्या मदतीन जोड पालवान 25 मे हो दीस प्रेरणा दीस म्हणून मनयलो वता. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की 25 मे 2009 ह्या सालाक बाळ्ळी हांगा आंदोलन जालें आनी ह्या आंदोलनाक आमचे 2 तरुण म्हणजे मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप हे शहीद जाले. आनी ताजे उपरांत जे आसा की ज्या प्रकारे की ह्या आदिवासी कल्याण खात्याच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे त्यांच्या यादींतल्यान त्यांच्या प्रेरणेंतल्यान की आदिवासी खात्याक एक प्रकारचो आकार आयलो आणि आज प्रकारची सगळ्या प्रकारच्यो गोष्टी आज आमी ताचो लाभ घेता. आणि त्यांच्या यादी खातीर हो दीस आमी प्रेरणा दीस मनयता. त्यांचे बलिदान व्यर्थ वचचें न्ही. त्यांच्या कडच्यान त्यांचे यादी आसा त्यो परत परत तो आमच्या सगळ्या लोकांच्या हातूंत यादीक उरच्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वातल्यान घडोवन हाडिल्ल्या वॉटर मेट्रो प्रकल्पाच्या फाटभुंयेर तरेकवार राज्यांनी हो प्रकल्प मुखार व्हरपाचें थारायला. हेच फाटभुंयेर गोंयांत लेगीत वॉटर मेट्रोच्या माध्यमांतल्यान शाश्वत आनी आधुनीक उदका येरादारीची वेवस्था नव्या काळा खातीर तयार करप सुरू जाला. पुराय नियाळ अभ्यास आनी तांत्रीक परीक्षणां उपरांत गोंयांत यशस्वीरित्या वॉटर मेट्रो प्रकल्प चालीक लावप शक्य आसा अशें उदका येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. Here again we'll be meeting the central minister Sonawala Sahib and tatutlan we are also water metro is a big project for us and we want financial assistance from the center. It's because of that we will be proceeding with all our preparedness to the honorable minister
आनीक आमी जे वॉटर मेट्रो सर्विसीस तांचे घेतिल्ले आसात आतां तो DPR बी करपाचें काम दिल्लें आसा. कन्सल्टंट्स अपॉयंट जाले, रिपोर्ट्स आयले एंड द रिपोर्ट्स आर इन आवर फेवर बिकॉज द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हॅड सेड दॅट वी मस्ट गो ahead with the water metros in few states, and Goa has got the best of the feasibilities to have this kind of project. So आमी progress करतले. Within the month's time we will come to know. आमचे honorable chief minister will talk to the honorable minister for center, आणि आमी आमची पत्रां आसा पळय न्ही मुख्यमंत्र्यांनी धाडिल्ली आसात. साखळीच्या रवींद्र भवनात गोंय राज्य ग्रामीण उदरनिर्वाह अभियान ग्रामीण उदरगत खाते हांच्या जोड पालवान 2 दिसांच्या पुरुमेताच्या बाजाराचे आयोजन केला. ह्या बाजाराचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाले. आदले राज्यसभा वांगडी विनय तेंडुलकर, दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेट्टी हे उक्तावण सुवाळ्याक हजर आशिल्ले. पुरुमेताच्या बाजारात 40 परस चड थळाव्यांनी आपले मांड प्रदर्शीत केले. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या अस्तुऱ्यांक मजत करूंक तेच प्रमाण आपमजत गटाच्या माध्यमांतल्यान धंद्याची वाड करून अस्तुऱ्यांचे सशक्तीकरण सरकार करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी उक्तावण सुवाळ्यात उलयतना सांगले. आम्ही फक्त म्हणजे महिला सशक्तीकरण हे उलयना, वुमन एम्पावरमेंट हांव फक्त विशय उलयना, तर तांकां खऱ्या अर्थात एम्पावर करपाचें काम म्हज्या सरकारात 7 वर्साच्या कार्यकाळात केला. आणि हांव पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत वेगवेगळे कडेन वयता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता की प्रत्येक महिला भगिनी वेगळ्या कसल्या तरी बिझनेसाच्या माध्यमान म्हाका सदोदीत मेळटा आणि सांगता, दोतोर तुझ्या RDAच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या मार्फत आपण लोन घेतले म्हणून हो बिझनेस सुरू करूंक शकले, आपण ब्युटी पार्लर सुरू केले, आपण आपलो व्हेजिटेबल बिझनेस सुरवात केलो, आपण आपले लस्सी पॅकिंग सुरवात केले, आपण आपले तांदूळ पॅकिंग आणि ब्रँडिंग करून विकपाक सुरवात केले, कोणी हरसाणे केले, वेगवेगळे बिझनेसीस आसतले जे कोणी इमेजिनूय करूंक नासले हे बिझनेसीस करपा खातीर सुरवात केले. म्हणून अशा पद्दतीत महिलांक फुडें काडपाचें काम आमचे सरकार सातत्यात करीत आसा. मोरजे पंचायतीची ग्रामसभा सरपंच विलास मोरजे हांच्या फुडारपणाखाला आयज घडून आयली. ह्या ग्रामसभेत अतिक्रमण, पार्किंग व्यवस्था, CCTV कॅमेरा, स्मार्ट मीटर, बांदकामांतली वाड अशा बऱ्याच मुद्द्यांचेर भासाभास जाली. गावातल्या मुखेल जोड रस्त्यांचेर CCTV कॅमेरा बसोवपाची प्रक्रिया सुरू आशिल्ल्याची माहिती सरपंच विलास मोरजे हांणी दिली. तशेंच चालू आहा जे आयसोलेटेड पॉयंट आहा जंय कॅमेरा नासले, जे एक्सिडंट जाता आनी कळना कोणाची फॉल्ट, कितें जाता, चोरी जाता. ग्रामसभेक वारंवार ते लोकांचे प्रश्न आसता की CCTV मोरजे सगळी आसपाचे सगळ्या गांवांत, बिचार आसूं जावं ते इंटरनल रोड आसूं, गार्बेज हाडून कोण उडयता. सो ग्रामसभेक आनी पंचायत मंडळान अशें डिसिजन घेतलें की सगळ्या गांवांत ते CCTV कॅमेरा इन्स्टॉल करून जंय जायना थंय सोलर पासून करून कनेक्टिंग थंय बसोवपाचें. आनी जे मॉनिटरींग मशीन आहा, डिवायस आहा, तो पंचायतीन आसतलो. जर कितें जालें जाल्यार आमी आमचे कडेन तो डेटा आसतलो. म्हणून म्हाका दिसता ही बरी गजाल. पयलीं पण मोरजेन जाल्या मोरजे पंचायत म्हाका दिसता आमी हेच्याय फुडें आनी DRS म्हणून हें हाडलां, ते ग्रामसभेक लोकांक डेमो दाखयतले. अशें करून खुबशे प्रोजेक्ट पायपलायनीन आहा. आगरवाडा चोपडेची ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा संपन्न जाली. हे ग्रामसभेत तरेकवार नागरी समस्यांचेर खोलायेन चर्चा जाली. पिवपाच्या उदकाची समस्या, कोयर व्यवस्थापन, पावसाच्या दिसांनी साठपी उदक, वीज पुरवण आणि दिशादर्शक फलक ह्या सारकिल्या मुद्द्यांचेर गांवच्या लोकांनी प्रशासनाचेर लक्ष ओडले. नितळसाणीच्या बाबतीत लेगीत गांवच्या नागरिकांनी प्रश्न उपस्थित केले. नागरिकांच्यो समस्या संबंधित खात्या कडेन धाडून ताचेर योग्य ती कारवाय करपाचें उतर ग्रामपंचायत प्रशासनान नागरिकांक दिलें. आमची ग्रामसभा आयची बरी जाल्लेली आसा. लोकांचे चडशे इश्यू आसले ते आमी सगळे हाताळून घेतलेले आहा. चडशे इश्यू म्हटल्यार प्री मॉन्सून म्हणल्यार आमचे गटार क्लिनिंग आसले ते आमचे सध्या वर्क चालू आसा. म्हणजे हे विकान बी कंप्लीट जावं शकता. म्हणजे वॉर्ड 7 वॉर्ड आहा, 7 वॉर्डान ते काम चालू आसा. आणि डेव्हलपमेंट वर्क म्हटल्यार आमचे हॉलाचे आसले ते हॉलाचे आमी आतां सद्याच आमचे हॉल रिनोवेशन जाल्लेले आसा. आमचे आतां फक्त एक फायल येवपाची भितर वर्क म्हणजे एक वर्क ऑर्डर येयली काय ते काम स्टार्ट
फाटीन उदक येयनास म्हणजे चडशे प्रॉब्लेम जाताले एक फेसीन उदक येताले म्हणजे वॉर्ड 1 उदक येयनासलें आमचे कडेन कंप्लेन येता आमी MLA कडेन वचून मातशें आतां उदक येतात. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. परतून एक फावट तुमकां येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. पुराय संवसारात अस्थिरतेचें वातावरण आसून लेगीत भारतान अर्थीक बुन्याद घट्ट दवरत निर्गतींतली वाड कायम दवरल्या अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलां. नवी दिल्लीत आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. एप्रील म्हयन्यांत जो निर्गतीचो दर आशिल्लो तोच मे म्हयन्यांत कायम उरलो. हातूंतल्यान जागतीक अर्थवेवस्थेत तिगून उरिल्ल्या भारताच्या अर्थवेवस्थेची लवचीकताय सिद्ध जाल्या अशें तांणी म्हळें. संवसारात शेता खातीर लागपी खतांचें मोल वाडत आसून लेगीत शेतकारांचे हित राखपा खातीर सरकारान हो भाग स्वता उखल्ला आनी साऱ्याचें मोल स्थिर दवरला अशेंय तांणी मुखार उलयतना सांगलें. कर्नाटकात काँग्रेसीचे सरकार सिद्धरामय्या हांच्या फुडारपणा खाला घडल्यार 3 वर्सां पुराय जाल्या. विरोधी पक्षान केल्ल्या सतत आरोप आनी फुकट सुविधा दिवपाच्या घोशणांक लागून राज्याची अर्थीक वेवस्था इबाडपाक लागिल्ल्याचो आरोप जायत आसून लेगीत काँग्रेस पक्षाच्या सरकारान तुमकूर जिल्ह्यात साधना समावेश कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. हे कार्यावळीत सरकारान जमीन गॅरंटीच्या आश्वासना खाला अधिकारपत्रां भेटयली. ह्या साधना समावेशाचेर भारतीय जनता पक्षान खर टिका केल्या. ये करप्ट कांग्रेस सरकार के विरोध में हम रास्ते पे उतरेंगे. इस सरकार को हटाने में जो भी कार्यक्रम करना होगा हम करेंगे. जनतेच्या पैशान कर्नाटकाचे सरकार साधना समावेशासारखी कार्यावळ आयोजित करता. राज्यात उदरगत न्हय तर फकत प्रचार सुरू आसा असो आरोप भाजपाचे आमदार सीटी रवी हांणी केला. मजबूत जबरदस्त समावेश हो रहा है. कब तक सीएम कुर्सी में रहेंगे सीएम सिद्धरामैया जी को मालूम नहीं. शिर्डीतल्या अहिल्यानगरात उबारिल्ल्या तोफगोळा उत्पादन प्रकल्पाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांचे हस्तुकी लोकार्पण काल जालें. ह्या वेळार महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी थळाव्या लोकांकडल्यान शस्त्र निर्मिती करून घेवन दुस्मानाचेर चैत सोडले. ही सासाय लाभिल्लो महाराष्ट्र शस्त्र निर्मितीत मुखार सरता अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी लोकार्पण सुवाळ्यात उलयतना सांगलें. यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का मिसाइल कॉम्प्लेक्स भारत के युद्ध प्रणाली को एक नई दिशा देगा, ऐसा मेरा विश्वास है. इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से युक्त यह रॉकेट सिस्टम हमारी सेना की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाएगा और हमारी रणनीतिक रूप से यह गेम चेंजर साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है.
यहां से निकला सूर्यास्त दुश्मनों के मंसूबों का सूर्यास्त करने के लिए पर्याप्त होगा, ऐसा भी मेरा विश्वास है। साथियों, एम्यूनिशन, मिसाइल, रॉकेट सिस्टम और सैटेलाइट पार्ट्स के प्रोडक्शन से एंसिलरी यूनिट्स, सप्लायर्स और वेंडर्स जुड़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा और शिरडी सहित आसपास के नौजवानों को कटिंग एज टेक्नोलॉजी का स्किल सेट प्राप्त होगा एवं वे और अधिक सामर्थ्य के साथ इस राष्ट्र के निर्माण में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएंगे। खासगी उद्योजकांनी संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक करची अशें आवाहन संरक्षण मंत्र्यांनी ह्या वेळार केलें। देशा खातीर हो इतिहासीक दीस आसा जाल्यार मेक इन इंडिया आनी आत्मनिर्भर भारता खातीर हो खाशेलो दीस आसा अशें महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। की आपलं अहिल्यानगर हे एक प्रकारे डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंगचं हबच झालेलं आहे। मी माननीय राजनाथ सिंगजींचे याकरता आभार मानेन की माननीय राजनाथ सिंगजींना आम्ही विनंती केली होती, आम्हाला 4 डिफेन्स कॉरिडॉर तयार करायचे आहेत, नाशिक, पुणे, नागपूर आणि अहिल्यानगर। राजनाथजींनी तात्काळ त्या संदर्भात आम्हाला होकार दिला आणि त्याची प्रोसेस त्यांनी अंतिम टप्प्यामध्ये नेलेली आहे आणि लवकरच हे डिफेन्स कॉरिडॉर झाल्यानंतर मला आनंद वाटतो। आजही देशाच्या डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये महाराष्ट्र नंबर 1 आहे आणि आता तो इतका पुढे जाणार आहे की महाराष्ट्राला कोणी थांबवू शकणार नाही। जम्मू काश्मीर राज्यातल्या राजौरी जिल्ह्यातल्या कंबीर मुगलन डोरेमल वाठारात आतंकवाद्याआड भारतीय लष्कर, जम्मू काश्मीर पोलीस आणि सीआरपीएफ जवानांच्या गटान एकवटीत कारवाई सुरू केल्या। या वाठारात 2 ते 3 आतंकवादी लिपून बशिल्ल्याची खबर सुरक्षा दळांक मेळ्ळ्या उपरांत ही कारवाई सुरू जाल्या। यावेळी आतंकवाद्यांनी सुरक्षा दळाच्या जवानांचेर फारपेट केलो। या फारपेटी उपरांत पुराय वाठाराक सुरक्षा दळाच्या जवानांनी घेराव घालो आणि व्हडा प्रमाणात कारवाई सुरू केली। आतंकवादी पळून वचचे न्हय म्हणून खर नाकाबंदी केल्या। पाकिस्तानातल्या क्वेटा शारांतल्या चमन फाटा वाठारात रेल्वे ट्रॅकाचेर जाल्ल्या आत्मघातकी हल्ल्यात लागीं 24 जाणांक मरण आयलां, जाल्यार 50 परस चड प्रवासी जखमी जाल्यात। एका आत्मघातकी हल्लेखोरान स्वताक बॉम्ब बांदून हो हल्लो केलो। ही रेल्वे क्वेटा सावन पेशावर वतना हो हल्लो जालो। हो स्फोट इतलो खर आशिल्लो की एक रेल्वेचो डबो पुरायपणान काबार जालो। 86 वर्साचे तरणाटे शिक्षणतज्ञ आणि विद्वान माउंटन मॅन प्राध्यापक गंभीर सिंग योंजन हांका ह्या वर्साचो पद्मश्री पुरस्कार फावो जाला। जाणून घेऊया तांचे विशीं। द माउंटन मॅन प्रोफेसर गंभीर सिंह योंजन पद्मश्री 2026। 86 वर्साचे तरणाटे जाणी नामना जोडली, एक शिक्षणतज्ञ म्हण आणि आंतरराष्ट्रीय मळार नामना जोडिल्ले एक विद्वान म्हण। मेरा जन्म कलिंपोंग के छोटे से गांव शिंजी में हुआ था। उन दिनों आधुनिक परिवहन और संचार के कोई नामो निशान नहीं थे, लेकिन यह मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ। हम प्रकृति के साथ पूरी तरह तालमेल बिठाकर रहते थे। आपल्या भुरग्यांक आर्विल्ले आधुनिक शिक्षण आणि उच्च पदवी घेऊन सशक्त करप हे तांच्या आवय बापायचे सपन आशिल्ले। मुझे बॉटनी में एमएससी की डिग्री करने के लिए घर से दूर नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी जाना पड़ा और कुछ समय बाद उसी विषय में पीएचडी करने के लिए मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी गया। 1962-64 सरकारी महाविद्यालय दार्जिलिंगांतल्यान तांणी बायोलॉजिकल सायन्सांत एमएससी आणि पीएचडी प्रोग्राम सुरू करपाक मजत केली। प्रादेशिक वाठारात उच्च शिक्षण पावोवप हो तांचो अशें करपा फाटलो हेत आशिल्लो। अमेरिका यात्रा के दौरान मैंने हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों को पहचाना। मैं चाहता था कि शिक्षा हमारे लोगों और उनके परिवेश के अनुरूप हो। दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में शुरू किए गए वन संरक्षण आंदोलन के दौरान मैं सबसे कहता था, हिमालय को बचाना यानी भारत को बचाना। हमने भारत सरकार से भी अनुरोध किया और हम 2 राष्ट्रीय उद्यान बनवाने में सफल हुए, जिनमें से एक है सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है नेवरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, जिन्हें पूर्वी हिमालय में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। 1985
कलिंगपोंगात गावच्या पहिल्या प्राथमिक विद्यालया खातीर तांच्या बापायन जमीन दान केली, जे उपरांत 2014 उच्च माध्यमिक विद्यालय जालें, जाका तांच्या आवयचें नांव म्हळ्यार चंद्रमाया हे नांव दिलें. आज एक दुख यह भी है कि मेरे माता पिता और मेरे प्यारे भाई बहनों में से कई लोग मुझे यह सम्मान लेते हुए नहीं देख पाए. आज उनकी बहुत याद आ रही है. किताबें मुझे बहुत प्रेरित करती हैं. उनसे मुझे नए विचार, नया ज्ञान और जानकारी मिलती है. मुझे अपनी पत्नी और परिवार के सदस्यों से भी बहुत प्रेरणा मिलती है. कलिंगपोंगान तांच्या तिंबल इकॉनॉमिक्स मॉडेल्सान सस्टेनेबल कम मेंटेनन्स इको फ्रेंडली आजीविकेची संद तयार केली. कल्पनेक साधन सुविधेत बदलून तांणी सायन्स बेस्ड लर्निंगाक चालना दिली आणि हे करपा खातीर 1981 तांणी हिमालयन सायंटिफिक इंस्टिट्यूटची स्थापणूक लेगीत केली. अभी जितना भी आप पेड़ वगैरह वातावरण सब दिख रहा है, ये एक प्रकार से बोला जाए तो प्रोफेसर जीएस योंजन का ही देन है. प्रोफेसर जीएस योंजन 12 बजे तक पढ़ता था, उसके बाद 3 घंटा रेस्ट करता था, उसके बाद कालिम्पोंग 3 घंटा के रास्ते जाके कालिम्पोंग सुमी में पढ़ता था. मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बच्चों को पर्यावरण से सीखते हुए और प्रकृति की रक्षा करते हुए देखना है. मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि भले ही आपके साथ कोई ना हो, आप आगे बढ़ें और अकेले आगे बढ़ें. एकला चलो रे, एकला चलो रे. प्रोफेसर गंभीर सिंह योंजन, पद्मश्री 2026. फेडरेशन कप ॲथलेटिक सर्तीत गुरिंदर वीर सिंग या धावपटून भारतीय ॲथलेटिक्सान इतिहास रचला. दादल्यांच्या 100 मीटर धावपाच्या सर्तीत 10.9 सेकंदाची वेळ नोंदवत नवो राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित केला. रांचीत जाल्ले हे सर्तीत 10.9 सेकंदात सर्त पुराय करपी गुरिंदर वीर सिंग पयलोच भारतीय थारला. हाचे पयलींचो राष्ट्रीय विक्रम अनिमेश हुजूर हांच्या नांवार आशिल्लो. ह्या विक्रमाक लागून गुरिंदर वीर सिंग हांणी राष्ट्रकुल आनी आशियाई क्रीडा सर्ती खातीर स्वताचें स्थान पक्के केला. 400 मीटर धांवपाचे सर्तीत विशाल टिके हांणी 44.98 सेकंदाचो राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित केला. गोंय हवामान खात्यान फुडले 2 दीस पुराय गोंयांत येल्लो अलर्ट जारी केला. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत बऱ्याच वाठारांनी जोगला आनी गडगडाट सयत पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. सांजेच्या आणि रातच्या वेळार हवामानात अचानक बदल जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान नागरिकांनी शिटूक रावचे अशें आवाहन केलां. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.8 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.8 इतलें नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. विदेश मंत्री एस जयशंकर आणि अमेरिकेचे विदेश मंत्री मार्को रुबियो हांची व्यापार उंच्या मुद्द्याचेर जाली खोलायेन चर्चा. राहुल गांधी हांणी केंद्रांतले सरकार कोसळपा विशीं केल्ल्या विधानाचेर भारतीय जनता पक्षाची खर टिका. साखळेच्या रवींद्र भवनात मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी जाले पुरू मेहताच्या बाजाराचें उक्तावण. अस्तुऱ्यांच्या सशक्तीकरणा खातीर सरकार वावुरता मुखेलमंत्री. प्रेरणा दीस कार्यावळीक मंत्री तवडकार हांणी हाजीर रावपाचें केलें आवाहन. मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप हांच्या यादीक पाळटात प्रेरणा दीस. गुरिंदर वीर सिंग भारताचो नवो वेगवान धांवपटू. 10.9 सेकंदात पार केले 100 मीटराचें अंतर. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स.
ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरण्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.